They that know their God will do mighty things. Hallelujah. More कार्य करतले. आणि जरी तर तो आणि हांव तयार आसा जाल्यार जेजू आमकां घेवन जायते व्हडते काम आपल्या राजाचे आमचे वरवीं करतलो. हालेलुया. आमेन. आमेन. हालेलुया. आणि हे आमी आमचे वस्तमी करूंक जायना. पवित्र आत्मो आमकां उजार करतलो. पवित्र आत्मो आमचे भितर रावन जो स्वताचो आत्मो आसा तो सोत उलयतलो, सोत उगडामे करतलो. हालेलुया. आमकां बुद्धी आनी गिन्यान तोच दितलो आनी आमकां आपल्या मार्गान चलयतलो. हालेलुया. कोणेनूच आमी आमचे वडपण करपाक जायना. जी गिरेस्त आसता ताणें आपल्या गिरेस्तकायेचेर वडपण करूंक जायना. जी बलिश्ट आसता ताणें आपल्या बोर्डाचेर वडपण करूंक जायना. हाका लागून देव आमकां खालतो करता. कित्याक आमची शक्ती, आमची कोटाय येता फकत आमच्या जिव्या देवा कडसून. हालेलुया. हालेलुया. दर एके परिस्थितीन जेजू आमकां दाखयता की ताचे विरीत आमी कांयच करूंक जायना. We cannot do anything without the Holy Spirit. We need Him. We need Him. Any word we speak, any song we sing, we need Jesus. We need the Holy Spirit. Hallelujah. आज जेजूक आमी अर्घ दिवया की देवान आमकां विचून काडला म्हणून. Hallelujah. He has chosen us. ताणें आमकां विचून काडला. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. बाबा ह्या जाग्याचेर आयज तुजी महिमा जावनी. आमी कंप्लीटली तुजेर डिपेंड जावन आसा सोम्या. आमच्यान कांय करूंक जायना आमच्या बळान, आमचे ताकदीन. पूण दुनिया सगळें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमी करतले. हालेलुया. आयज बाबा तुज्या भुरग्यांचो भावार्थ वाडय. आयज बाबा सगळ्यांक आमकां तुज्या मोगान पड. तुज्या मोगान परत पडुशें आमकां कर बाबा. आमच्या काळजांनी तुजी भूक माडय. लेट अस बिकम मोर हंग्री फॉर यू. आमच्या काळजांनी तुजो उजो अदीक पेटय. Yes, Lord. Let that fire come back in our hearts, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. 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 जायते फावटी सोम्या आमची नदर तुजे वयली घालून आमी ह्या संवसाराचेर काडटा. पूण दुनिया आयज परत आमची नदर तुजेर हाड. Let our focus come back on you. Why we are here and what we are doing. Why we are doing it. कित्याक आमी ह्या जाग्यार आसा. कित्याक आमी आयल्या दुनिया देवा आमची नदर तुजेर दवरूंक आमकां करपा दी. हालेलुया. हालेलुया. कोणूच ह्या जाग्या वयलो दुनिया खाली हात वयचो ना. हालेलुया. कोई भी खाली हात नहीं जाएगा. Thank you, Lord Jesus. सगळीं जाणां तुजी कुरबेन बरोन, तुज्या चिरपणान बरोन, तुज्या अभिषेकान बरोन उत्तोलीन सोम्या. हालेलुया. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. What is the name of Jesus? Jesus आमकां साल्वार केला. Hallelujah. ताच्या रोगतान पदवी आसा, ताच्या नांवान पदवी आसा. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Asa pudvi Jesuच्या नांवान. Asa pudvi Jesuच्या नांवान. सरकार आनी संवसारान. Asa pudvi Jesuच्या नांवान. Asa pudvi Jesuच्या नांवान. Asa pudvi Jesuच्या नांवान. सरकार आनी संवसारान. Asa pudvi Jesuच्या नांवान. हालेलुया. एक ही नाम है और वो है यीशु मसीह का नाम. हालेलुया. Only one name. आणि या नामाशी सगळ्यो दिल्यो एक स्पोर्टल्यो जीवो परगट करतल्यो जेजू ख्रिस्तोनी. हालेलुया. असा पदवी जेजूच्या नांवान. असा पदवी जेजू
Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord God. You're the shepherd of our soul, oh God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, yes. Thank you, Lord. Oh, glory to God. Glory to God. Oh, Yeshua. Oh, make your presence known here in this place, Lord. This is all about you, God. Be glorified. Oh, Lord, my God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Make your presence known, Lord. Make your presence known, Lord. Hallelujah. Shabbat Yeshua. Let this atmosphere be filled with your presence, oh God. This is all we are asking you, God. We want you, God. We don't want it to be the work of flesh, Lord, but we want it to be the work of your Spirit, Lord. We want it to be the work of your Spirit, Lord. Hallelujah. Let the living waters flow in this place. Oh, Lord, my God. Hallelujah. Glory to you, God. Yeshua. We just want this moment to be about you, Jesus. We need your presence in this place, Lord. Yeshua. Oh, Yeshua, such a good हम उसके बेड़े हैं हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है यीशु सच कन्हैया हम उसके बेड़े हैं हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है ओ हरी पहाड़ियों में ले चलता है
चिका उड़ती हूँ अपने मोर जिगदा दोषी के रोय आज मोर चिका उड़ती हूँ अपने मोर जिगदा दोषी के रोय तुझे बाशी कौन सुना तुझे बाशी कौन सुना अपने मुझे तो को तुझे बाशी कौन सुना तुझे बाशी कौन सुना अपने मुझे तो को Jesus passion कौन सुना Jesus passion कौन सुना Jesus passion कौन सुना Jesus passion कौन सुना सारे गाने संसारा Jesus passion कौन सुना सारे गाने संसारा Jesus passion कौन सुना Oh hallelujah 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 Oh, come on, His presence is here. His presence is here. His power is here in this place. Hallelujah, you are here, oh God. दूतों का भोजन देकर अपने लोगों को तृप्त किया दूतों का भोजन देकर अपने लोगों को तृप्त किया तेरे जैसा है ना कोई तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से तेरे जैसा है ना कोई तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं स्वर्ग में या धरती पर तेरे समान है कौन स्वर्ग में या धरती पर तेरे समान है कौन
Lord, you will do something supernatural in this place, Lord. You are a miracle working God. Oh, hallelujah. Adbut acaba tuji soya. Adbut acaba tuji. Tu koruna kaitolo shandeva. Lord, my God, tu japurga chachi bitai. Kiri bashetu acaba koruna kaitolo. Lord God, there is nobody like you, Jesus. We give ourselves to you completely. Hami samarpit karta aapche jeevit ka soya. Thank you, Lord. This moment I'm calling people to come in the front and just let's begin to worship the Lord in the Spirit. Come on. Worship Him in the Spirit. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Pray in the Holy Spirit right now. Let the Lord do mighty works. Oh, when there is dry lands, there will be springs of water. So in Suki Zomina Satu, it's our Utkacha Zori Mautelio. Hallelujah. So in Suki Zomina Sa Utkacha Zori Mautelio. So we are actually calling Chivita Zori Mauni. Rima Samo, Rakuta, Bruha, Tebe, Romanta, Bada, Vengadora. Hallelujah, hallelujah. Tanchi Paula Pandi Soram Zaina, Tadi Pure was of Sai Soya, Tuja Burgani Pure was of Sai, Tuji Burgani to Kasudum Sai Soya, O Ramoni, Ramaka, Prototeka, Regaso, Proto, Baraka, Menesini Namaha, Rashuni Namaha, hallelujah, come on, Eradina Mando, Yamaya Sua. Sorry, Maudia, I get you so hard. Oh, yes, you are. 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 Hallelujah. तुझ्या अशी पडत तुझ्या मुलांना शिकवून सोया चितालेला ताका जीविताची डॉक्टरी सोया जीव केल्या ताका जीविताचा उल्लंघन सोया bread of life you're the bread of life to जीविताचा उल्लंघन सावलेसा सोया Holy Spirit will lead us. Aruna rata regede, sigragota regado, rega sibregeya, asolani aro sabroto, eraka raka sabaka karaba, ebereki namanau shamade pere, all raka sebereke yara uderebese. Stir up our spirits, Lord. My God. Rakada raka seberegeda. Sombreto, bro, sombroto, brogorodo, brogoto, brogoto, brede, zagadada, baha, ede, namate, rebeka marabate, shamana marabate, legata marabate, legata marabasea, legata marabasata, logorobo samatea, leshebele, shakala marabase, sebele, kesede, hallelujah, pumitra atma tujhe bito lagni noti kota, pumitra atma tujhe bito lagni noti kota, rebese kerebe, saiti zana sokato mark solo 14 is altar, pumitra atma tujhe bito lagni noti kota, sebrantu, rekenika bara, hallelujah, my God, remosama, repele, stir up our fire, oh God, neshubati bashobate, ashota ramasheke, ramosabate, ramosaya, hallelujah, remaromato, rishimandika remaso, hallelujah, hallelujah, our voice, our
आनिया बन के आए जिंदगी के फिक्र आनिया बन के आए जिंदगी के फिक्र मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर गिनने गिनने के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए To lift your hands. Let the Holy Spirit take charge of us right now. Take charge of us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आमच्या मनाचे काळजाचे जीवनाचे खासा कोर दुनिया तुझ्या आशी पडम कसा आहे तू हम कसा आहे तू हम कसा आहेस शमा कोला बसा Shadoro Shamatoro Shadoro Masana Makasana. Yes, my God. Take over, Holy Spirit. Take over, Holy Spirit. Take over, Holy Spirit. Take over, Holy Spirit. Every life in this place. So many Anche civitace capsa consamo. Samantha Yasabina. Shotono Shamate. I surrender. I surrender. To be my blessed Savior, I surrender all. Once again, I surrender. तुका आम्ही समर्पित करतो आमच्या देवाला माझ्या मनाची सगळी चित्रा माझ्या काळजाचे सगळे हुसके माझ्या सगळे खोती
तुझ्या पायाशी आंदोलतो समर्पित करता म्हज्या देवा. तुझो मोग वाढतो, तुझी काकूट ओळती सोम्या, तुझे विश्वासीपण सदाकाळ भोगतो. जेसू देवाचो मेंढरो सोम्या, आम्ही तुका नमस्कार करतो. Yes, we look to you, Lord Jesus. We look to you, Lord Jesus. Just worship Him. The presence of God fill this house. Fill this house, Lord. May God bold somya tuझे मोहिमेन. तू आज तक सोम्या कसलीच भिरांत ना. तू आज तक त्या सगळ्यार सोम्या कसलेच काळोखाचे कर्तुमा उरोंक जायना. तू आज तक त्या सगळ्यार सोम्या सैतानाचे कसलेच कर्तुम जैत व्हरोंक जायना सोम्या. तू जैती मोत मोसो देव. You are Almighty God. I worship you, Lord. Come on, let a song come from deep within your spirit. Just worship Him spontaneously. Come on. Let it come from within you. Just close your eyes. Let the Holy Spirit put words in your mouth to sing for Him. Let the Holy Spirit put words in your mouth. पवित्र आत्मा तुझ्या तोंडाचे तुझ्या तोंडां भितर उतोरां घालतलो, शब्द घालतलो. Come on, speak it, sing it. Worship Him. We've come to worship Him. We've come to worship Him. We've come to worship Him. We glorify Him, Lord. We glorify Him, Lord. We glorify Him, Lord. Samanaho Doromaho Samatoroho Rekamasate Reshvaya Ekatora Mahasate Inkamatoroho Shekele. Hallelujah. Hallelujah. The Lord says, return unto me and I will return unto you. Return unto me, I will return unto you. Mujishi Morodiat, Mujishi Morodiat, Mujishi Morodiat. And out to Jishi Yakalon, Mujishi Morodiat. Yeah, Mujishi. Morokyo Mujishi, Mujidue, Mojaputa, Morokyo Mujishi. Morokyo, out to Jakalsa, heart like a Yabelan, come to me, says the Lord. Zaita sana Yabelan, Chisu Moksone Magok like that. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes,
Lord. Somebody's uric acid problem is getting healed. Uric acid problem is getting healed right now. An acute pain on the left side of the abdomen. Left side in Dame Martin Kodak Potan Kunduk Satali. The Lord is healing right now. Ankles are getting healed. Payache Modai. She's born to Pepelan. Including Yauta. Araba Shamana Maraba Shekere Belene. Doctor problem Yavelan. Including Yauta. Doctor problem. The knees are getting healed. Uric acid. Rakomatore Besina Rosa Mato Karamase Rayala Karayala. Rikamota Baroshi Niramato. Emakoto Robosa Delia. सोसायटी जण आसा ह्या दिसांनी तुका मागणी करूंक जाय नासलें अशें दिसतालें की काडोवक येता तुजे तकलेचेर आनी तुका मागणी करूंक जाय नासलें नो काडोवक पयस करूंक आयज जेजू ह्या जाग्यार आयिल्लो आसा तुका सुटका दिवंक जेजू आयला तुका सुटका दिता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्याच वेळार सुटका सगळे काळोखाचे आत्मे ह्या वेळार पयस जावनी सगळे मेळे आत्मे पयस जावनी देवाच्या आशीर्वादान. Come on, receive it. Holy Spirit, I release, Lord God, right now you're healing into your people. Right now, my Lord, touch your people, touch your people, touch your people, set your people free. Hallelujah, hallelujah. Every attack against the children of God be nullified in the name of Jesus. देवाच्या भुरग्यांच्या विरुद्ध जे कितें झूज मारलेलें आसा जेजूच्या नांवान ह्या वेळार पयस जावनी सैतानाचे कार्य सगळे पयस जावनी ह्या वेळार काळोख सगळो पयस जावनी ह्या वेळार. Hallelujah. Yes, yes, yes. Yes, my God. Open up our spiritual eyes, open up our spiritual ears, oh God. I'm so sorry this Sonia. Yes, your glory in this place. Your glory in this place, God. Your glory in this place, Lord. Glory in this place, Lord. Glory in this place, Lord. Oh, come on, let's sing together. तुमसा कोई नहीं हो सकता तुमसा
So beautiful. Jesus, you're beautiful. Jesus, you're beautiful. Jesus, you're beautiful. We adore you, God. We adore you, God. We adore you, God. You are high and lifted up. You are high and lifted up. You are high and lifted up. There is no one else like you. You are high and lifted up. You are high and lifted up. You are high and lifted up. There is no one else like you. Mahi Maho, Prashansaho, Aradhana, O Sarvada, Teri Daya मुझ पर सदा तेरे लिए मैं जीऊँ महिमा हो प्रशंसा हो आराधना आराधना है सर्वदा तेरी दया सदा तेरे लिए मैं जीऊँगा। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, जैसा कोई नहीं। हालेलुया। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना आराधना सर्वदा है सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे लिए मैं जीऊँगा। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। The high and lifted up. There's nobody like you. Your name is higher than every other name. You are high and lifted up, O Lord. तुझे नाव सगळ्या नावा परस व्हडते जावन आसा. तूच राजवडकीचो वयता. तुझ्याच हातांनी सगळी पदवी आसा. तुझ्याच हातांनी आमचें जिवीत आसा. तुझ्या उतरान तूं आमचें जिवीत सांबाळटा आसूं. तुझ्या असलो आनी खरेंच ना. Oh Lord, my God, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Ignite a fresh fire in us, Lord. A fresh fire in us, Lord. Lord, my God. Lord, my God. Ignite a fresh fire in us, Lord. Holy Ghost fire in us, Lord. Holy Ghost fire, be stirred up
Jesus, have your way in me. Jesus, have your way in me. Jesus, have your way in me. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, have your way in me. Lord, raise up sons and daughters that will worship you. Lord, raise up sons and daughters that will worship you. Baba, tuझ्या hudankani tuझ्या tuanka. Tu boliști corsul tanka tu veghițul tău la monte, comoioti. Tuझी आराधना करू tu comoioti tu tanka veghițul tanka. Oi kardan kasumi, वाढत कसमी. Shalom kasumi. Lord, we thank you for your presence in this place. We thank you, Lord. Have your way in us. तुझी खुशी आमच्या जिवितांत जावं दी सोया. आमचे जिवीत आमी तुका समर्पित करता आमचे देवा. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen.
Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. सुमन देवाच्या आपोवणी तुजे वयर आसा. तुझ्या बरोबर असले जायती जाणां पाटी सरल्यान. पूण देव तुका उजार करतलो की तू मागणें करून तांकां परत देवा लागीं हाडटले, देवाशी हाडटले. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. I saw in the Spirit somebody's stomach on the left side. Some sort of a small growth is there and it's been paining you. Small, don't know whether it's a cyst or what. Left side in कोणाच्या पोटान खूप दुखतले. So the Lord has healed you. The Lord has healed you. Yes, I think you should. You know what happens with people is they receive the word of knowledge but they don't come to acknowledge it. जेन्ना देव उलयता तेन्ना कळें जाता because God sends His word. Psalms 107 verse 20 says He sent His word and healed them. देव आपले उतर धाडटा आणि पेकोणी दिता. जेन्ना देव उलयता तें जाता. You have to receive it. You have to receive it. Hallelujah. When God sends His word into your life, He performs it. Psalms 107 verse 20. He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. He sent His word. It's very deep. He sent His word and healed them. Kokani Bashan. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Kokani Bashan, how it says in Kokani. 107 verse 20. I'll read that to you. आपले उतर धाडून ताणीन तांकां बोरी केली. फोंडाक पावलेलो तांचो जीव ताणें निवारलो. आपले उतर धाडून. सोरसपूर देव आपले उतर धाडटा. पाठयता आपले उतर.
problem with people is they will go everywhere. They will try everything, but they will not come to the word. इतले सोपे देवान आमकां करून दिला आणि सोपीची वाट आसा. सिंपल एकूच जे देवान आमकां सांगला की सोत मान आणि काय करपाची गरज ना. काय नाका आमच्या देवाक. तुज्यो वाती नाका, तुज्यो आंगोड्यो नाका, तुझे तेल नाका, काय नाका तुझी होंबोली नाका. सगळे सोपे आमकां करून दिला. आपले उतर दिला आमकां. He sent his word. ताणे आपले उतर पाठवले. I'm feeling that today through the word you are going to receive something. आपले उतर धाडून ताणे तांकां बोरी केली. फोंडाक पावलेलो तांचो जीव ताणे निवारलो through his word. That is why the enemy fights the word so much in your life. सैतानाक नाका तू देवाचे उतर आयकलेले, तू सर्विसीक येयलेले. He doesn't want you to come. That's why so many people choose to sit at home instead of coming to listen to the word, because the word I told you, you may know the scriptures, but still you will not know the word. It's easy for people to say, I know the scriptures, and memorize the scriptures and say that they can quote the scriptures, but they will still not know the word. Scriptures हे बरोयलेले आहा ते जायते जाणां देखोर जाणां, पूण तूं देखोर घोडीक जाणा, पूण तूं अजुनूय सोबत नको. जे देवाच्या तोंडांतल्यान वायट सोदता तुज्या जिविताक तो जावन आसा सोबत तुका. कित्याक देवाचे उतर जिवीत जावन आसा आनी हे उतर आमी जिखोन दवरपाक जाय. आणि उतर जायती जाणां नको देखून मनीस आयज सांडला. आणि आयज जरी तर ह्या संवसाराचेर इतलो काळोख आसा, हे सगळें जाता कित्याक मनीस देवाचें उतर नको म्हूण. आणि सगळीं झुजां, सगळीं मोडां, जे कितें जाता घडटा, आर्ग्युमेंट्स हे सगळें घडटा. If you trust the ministry of the word of God, देवाचें उतर जरी तर तूं ट्रस्ट करता जाल्यार तुझ्या जिवितांत केन्ना स्ट्रगल आसूंक जायना. कित्याक जे आमकां शिकोवंक जाय, जे आमी जाणा जावपाक जाय, ते सगळे देवाच्या उतरान आसा. हालेलुया, हालेलुया. Isaiah 55. Thank you, Jesus. Verse 8. Verse 8 till 13. So my thoughts, God says, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. मोची चिंतना तुमची चिंतना न्हय, आनी म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय. उलयता तो सोरेस्पोर. जसो देव चिंता आणि आमी चिंतान ते खूप वेगळे जावन आसा. साध्या मनशा लागीं उलयता देव. इज टॉकिंग टू हिज पीपल. तुझ्या भाशेन, माझ्या भाशेन ह्या मनशा लागीं उलयता. तुजी चिंतना आनी म्हजी चिंतना एक ना. जितले मोडो पृथ्वी परस उंच आसा, तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस उंच, आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वोन व्हडती. God's thoughts are so much higher. आमी अशें चिंतान, पूण देवान वयरसान आमचे पासून कितले चिंतला. He's thinking thoughts म्हणजे
देवाचो हुस्को आमचे वयर इतलो आसा ते आमी इल्ले पासून नोकोन. देवाचो मोग आमचे वयर कितलो आसा ते आमकां इल्ले पासून खबर ना. We just know a little bit. The heights, the depths of the love of God cannot be measured. Hallelujah. जसो देव चिंता तशें आमी चिंतिनात. But you know, it is possible to think the thoughts of God. Hallelujah. This word is taken from the Old Testament. But now it is possible to think the thoughts of God. जसो देव चिंता तशें आमी चिंतपाक आतां पॉसिबल आसा. हालेलुया. पयले पॉसिबल नासले आनी जी कोण चिव्या देवाक वळखनात तांकां पॉसिबल ना. तांची चिंतना वेगळी जावन आसा. पळय कोण चिव्या देवाक वळखना पूण जी कोण चिव्या देवाक वळखता तांची चिंतना देवाची चिंतना एक जावंक शकता. हालेलुया. Hallelujah. कित्याक जिवो देव तुज्या भितर रावता. He lives inside of you. Amen. Hallelujah. Verse 10. जशें पावस आनी बरफ मोडबातावन पडटा आनी बेश्टी परतून वचनान मगर वोंप्याक बी आनी जेवपाक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात ती सुफोळ करता आनी बी किल्लायता. कितें करता? पावस जेन्ना जमनीचेर पडटा पावस जेन्ना जमनीचेर पडटा कितें जाता? जमीन शिंपता ती सुफोळ करता आनी बी किल्लायता. ओके. आनी वोंप्याक बी मेवता आनी जेवपाक जेवण मेवता. हालेलुया. सो जसो पावस पडटा जमनीचेर तशेंच वर्स 11 तशेंच म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर म्हजी खोशी पाडल्या बगर आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. हालेलुया. देवाच्या तोंडांतल्यान जें उतर भायर सरलां तें तुका आनी म्हाका तें आमकां सक्सेस दिवपाक आमकां बरें करपाक. हालेलुया. आमेन. देवान जेन्ना हुकूम घातलो त्या दर्याक जेन्ना लारांक हुकूम घातलो. The book of Job tells us that God gave a command for the waves of the sea and said to the waves of the sea, this much only you will come, you will not cross the boundary. इतलेच देवान सांगले. दर्याक हुकूम घातलो आनी दर्याच्या लारांक हुकूम घातलो आनी सांगले इतलेच तुजी शीम आसतली तूं क्रॉस करचें ना ते शीम. You are not going to cross and come. हाका लागून दर्याची लारां तितलोच तांची बाउंड्री आसा. पूण जेन्ना देव ताका कमांड दिता तेन्ना ती उंच सोडटात. This is the time that God allows. देव परमिशन दिता तांकां आतां तुमी उठात आनी सगळी शेकां मोडात म्हणून. बिल्डिंगां मोडात शेकां मोडात बोटी बिटी सगळ्यो मागीर व्हांवोन वयता. कित्याक देव हुकूम घालता. एक कारण आसा. दॅट इज अ रिजन वाय जेन्ना देव कमांड घालता तेन्ना कोणेनूच टर्न करूंक जायना तें. हालेलुया. सगळें जें ह्या संवसारान घडटा जें सगळें इट इज ऑल बाय द कमांड ऑफ गॉड. इट इज हीज. Hallelujah. He has commanded the sun to shine. He has commanded it. देवान आपले उतर एकल्या झाडाचेर एका नखेत्राचेर थारायलेले आसा. He has already sent his word. Hallelujah. तेका लागून तुमकां खबर आसा केन्ना गिराण येतलें तें. Alignment of the sun and the moon and the earth. God puts it. देवान हुकूम घातलेलो आसा की अमक्या दिसा अमकें जातलें अमक्या दिसा पावस पडटलो अमक्या दिसा जोगळारे मारतले. तेका लागून देरेपेतूच जेन्ना तुफान येता देरेपेतूच जेन्ना जोगळारे येता तुका खबर ना कित्याक की देवाच्या हुकुमाचेर चलता. देवान आपले उतर पाठोवन अख्ख्या नेचराक आपले उतर घातलेले आसा. You see those ashoka trees? How are these ashoka trees? They are like this. You saw them? They grow like this, like a rocket. You saw them? त्यांचे हात अशे. But देवान तांकां हुकूम घातला तूं अशें करचें ना तूं अशेंच आसतलें म्हणून. पूण तकलेन जावन प्रेज करतलें म्हाका. So they climb like that up. अशी वाडटात ती ashoka trees.
देवान ऑलरेडी तांकां तशें घडलां. आमेन. पण दुसरी झाडां आसा ती अशी आहात. आता अशोका ट्री म्हटलं तर तो म्हाका कित्याक असो केला? जो पर्पस ते अशोका ट्रीजाचेर आसा तो पर्पस घडचो ना, रायट? देवान ऑलरेडी ताचेर घातलेलें आसा उतर. सो आख्खी सृष्टी, ती सुकणी जावं, ती जनावरां जावं, ती फुलां जावं, सगळी आख्खी सृष्टी देवाचे उतर पाळटात. हालेलुया. देवाच्या कमांडाचेर, देवाच्या उतराचेर ती आसा. God has sent his word and said this it will be and this it will be, आणि झाले. And so we see it happening. आम्ही पळयतात, right? Hold on, I'm telling you something deep. We see it happening. So why is it that we people doubt so much? कित्याक आम्ही मनशां इतलो डाऊट घेतात? देवान तर आपल्या उतरान ह्या सूर्याक कमांड दिला की अमक्या टायमार तू सकाळचो उठ्ठलो आणि अमक्या टायमार तू सांजेचो उठ्ठलो म्हणून देवान ताका कमांड दिला आणि तो आयकता. देवाचे उतर ऑलरेडी पाठवला आणि देवाचे उतरा प्रमाणे ते जाता. तुझ्या जिवितान कित्याक जावचें ना जे देवान सांगला पळय ते? हालेलुया. आर यू गेटिंग दिस? What God has commanded in your life, it will come to pass. So will my word be that goes out of my mouth. Praise the Lord. हांवें करून फॉर्मायला ते शांती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. So when you pray, so जेन्ना तू मागणी करता, देवाचे उतर घेवन तू मागणी कर. Release the word of God from your mouth over your situation. देवाचे उतर तू रिलीज कर तुझ्या तोंडांतल्यान जेन्ना तू मागणी करता. दोनिया तुवें सांगला की अशें जातलें, तो अशें जावं दी. हालेलुया. जेन्ना तुजी भुरगीं सारक्या वाटेर चलना, वांकडी वाटेर चलता, तू देवाचे उतर घे. दोनिया तुवें सांगला तुज्या उतरान की म्हज्या भुरग्यांचो फुडार बरो आसा. तू जावन आसा तांचो उजवाड. Declare the word of God. My children are the light of the world. They will walk in the truth. ती स्वतान चलतली, ती उजवाडान चलतली. हालेलुया. हालेलुया. जेन्ना तू पिडीत आसा, तू बरें ना, ओ कोण बरें ना, देवाचे उतर डिक्लेअर कर. Because God already has sent his word. Now he is waiting for you to catch the word and to release it. Hallelujah. देवान ऑलरेडी आपले उतर पाठवला आणि ते आता होऊन येयला. ते उतर तुझ्या आता काळ जाणेला आणि तू जेन्ना ते उतर घेता आणि तुझ्या तोंडांतल्यान डिक्लेअर करता, ते मनशाच्या जिवितान भितर वेता. हालेलुया. When the centurion came to Jesus and said, Lord, my servant is at home, he is sick. म्हजो चाकर बरो ना. जेजूशीन येता हो मनीस आनी जेजूक सांगता, But there is no need for you to come. तू म्हज्या घरा येवपाक म्हाका फावना. पूण तुजें उतर धाड. Send your word, Lord. Only say the word, Lord. And my servant will be healed. Hallelujah. तू फकत उतर उलोय सुमी आणि मोच्या साकराक देखोनी मेळटली. Hallelujah. आणि जेजू म्हणटा इतलो व्हडलो भावार्थ. What a great faith. Jesus himself didn't go there. He says, you sent your word, but these people knew the word. He sent his word. ताणे आपले उतर पाठवले. ताणे आपले उतर धाडून दिले आणि तांकां बेकोणी मेळ्ळी. Hallelujah. Hallelujah. Okay, now I'm taking you to a story, okay? Because I know some of you have watched the first service online, and so let me give you something different. When you watch it online, it's like, I heard it in the morning. 2 Kings chapter 18. Let's read about a king.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 The only way you are going to win your battles is through the word of God. By confessing the word of God from your mouth. जर तर देवाचे उतर आमच्या तोंडांतल्यान येयना, आमचे तोंड आमी बंद करूया. कित्याक सापसुबी उतरांचो हिशोब आमकां देवाक दिवचो पडटा. If you can't speak the word of God, if you can't speak something good, then don't say. बरें उलोवंक जायना जाल्यार म्हणो नाका काय. Amen. जेजूस आमी ह्या संवसारांत जिखतलीं फकत देवाच्या उतरांतल्यान. Not by might, not by power, but by His Spirit. Hallelujah. The words that He speaks to us, they are spirit and they are life. जे उतर देव आमच्या कडेन उलयता ते आत्मा आनी जिवीत जावन आसा. आनी जरी तर आमी जिखतलीं जाल्यार फकत देवाच्या उतरान आमी जिखतलीं. हालेलुया. मनशाची उतरां उलोवन न्हय, झगडी झुजां करून न्हय, मारामारी करून न्हय, पूण देवाच्या उतरान. कित्याक देवाचें उतर आत्मो आनी जिवीत. हालेलुया. जे कितें मनीस करता, जे कितें मनीस योजिता, मनशाचें चिंतप निर्फळ जावन आसा. कित्याक मनशाची चिंतनां आनी देवाची चिंतनां मॅचिंग जायनात. मनीस संवसारी, मनीस संवसारी, संवसारी मनशाचें उतर संवसारी जावन आसा. आनी संवसारी मनशाची उतरां जी ती उलयता तितून अर्थ ना. पूण एक धार्मीक मनीस, सगळे म्हणा धार्मीक मनीस. धार्मीक मनीस नॉट धोर्मीक मनीस. धार्मीक आनी धोर्मीक डिफरंट जावन आसा. धोर्मीक म्हणजे तूं जेन्ना तूं धोरून मानता, पूण धार्मीक म्हणजे देवाची धार्मिकता, देवाचे प्रमाणीकपण. एक प्रमाणीक मनीस. हालेलुया. एक प्रमाणीक मनीस, अ रायचस पर्सन इज डिफरंट. तो वेगळो जावन आसा. हालेलुया. आनी तूं आनी हांव बेश्टेच धार्मीक जावंक ना. बेश्टेच आमी आमी आमचे वस्तूंनी धार्मीक जावंक ना. आमकां देवाची धार्मिकता दिलेली आसा. देवाचे पवित्रपण जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां मेळ्ळेलें आसा. हालेलुया. आनी जेजूक लागून आमी पवित्रपण घेतलां. आमचे वस्तूंनी आमी खणूच बरें न्हू, बाणशिरी आमी बाणशिरी वास मारता पळय तसले. कितें म्हणटा सिस्टर? दॅट्स वॉट द वर्ड सेज. देवाची उतर सांगता Isaiah 65. सगळें आमचें बरेंपण बाणशिरें वास मारता. Filthy rags. Hallelujah. एक प्रामाणिक मनीस, एक धार्मिक मनीस जो जेजू क्रिस्ताचे धार्मिकपण, जेजू क्रिस्ताचे प्रामाणिकपण आपल्याचेर घेतलेलें आसा, ताची चिंतनां वेगळी जावन आसा. ताची उतरां वेगळी जावन आसा. तो उलयता वेगळेंच. संवसारांत आसा एक प्रामाणिक मनीस, तूं आनी हांव. संवसारांत आसा पूण आमी संवसाराची न्हय. संवसारांत जियेता पूण आमी संवसाराची न्हय. आमकां देवान ह्या संवसारांतले कुशीन काडला. आमकां सेपरेट केला. आमचे भितर आपलो उतर घातला, आपलो आत्मो घातला आनी आमकां सेपरेट केला. हालेलुया. वी आर डिफरंट. आमेन. आमेन. So there was this king, Hezekiah. Somebody म्हणा Hezekiah. What company says about him? 2 Kings 18. Each translation have got different. Hezekiah. Okay. Hezekiah, okay? He was the son of Ahaz, king of Judah. He was 25 years old when he became king. 25 वर्सां जाली तेका जेन्ना तो राजा जालो. Okay? How many of you find Bible stories interesting? Okay, so we will read a Bible story today. Okay? About King Hezekiah. Little bit about him. And he reigned 29 years in Jerusalem. Okay. Verse 3. I'll read it in Konkani. No. And he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father David had done.
Let's see that again. He did what was right in the sight of the Lord according to all that his father David had done. Okay. David त्याच्या पूर्वजा पोरी सोरीसपुराच्या दोळ्यामुखार सारखे असले ते ताणें केले. Okay. सारखे असले ताणें केले. He removed the high places and broke the sacred pillars, cut down the wooden image and broke in pieces the bronze serpent that Moses had made. For until those days the children of Israel burned incense to it and called it Nehushtan. Verse 4. ताणें उंच स्थानाचो भस्म केलो, खांबे मोडले, पूजेचे दांडे कातरले आणि मोसेसान केलेल्या पितूलच्या सोरपाचे कुडके केले. कित्याक तेन्ना मेरेन इस्रायलीत खुड्या देवांक बोसताले ताका नेहुश्तान म्हणटाले. See, we remember the story? Okay, let's get back to the story. Which story? Israelची पळजा, okay? When they were in the wilderness, this story is taken from the book of Numbers, okay? तेन्ना कितें जालेलें? ती सगळी वायट कोत्ता म्हणून देवाची नदरेन वायट कोत्ता म्हणून देवान कितें सांगलें? देवाचो क्रोध त्या मनशांचेर आयलो आणि देवान सांगलें की पॉयझनस स्नेक्स हांव तुमच्या मदेकांत घालतलो. कसले विकावे स्वरूप तुमच्या भितर येतले आणि ते चापतले. आणि विकावे स्वरूप येतात आणि चाबोंक लागतात त्या मनशाक. कित्याक देवाचे नदरेन जे कितें ती कोत्ताली ते वायट कोत्ताली, रायट? Hallelujah, hallelujah. Okay, you look here. You look here. You are very good, you know. You don't allow yourself to get distracted. Today it is Children's Day, I think. It's not yet November 14th. It's Children's Day. Mapsa also we have children making a lot of noise. But you are so good, you don't get distracted. Your mind is on the word of God. Hallelujah. Amen. Say, I am focused on the word of God. I will not get distracted. Amen. So जेन्ना हे सोरोप मनशांक ते चाबोंक लागले, देवाचो क्रोध आयलो तांचेर आनी सोरोप चाबोंक लागले तेन्ना मोसेसान देवाक उलो मारलो आणि मोसेसान कितें सांगले? एक पितूळचो सोरोप कर, एक पितूळचो सोरोप कर आणि उंच उबार. आणि जेन्ना ह्या मनशांक ते चाबल्या, सोरोप चाबला, ओके, ते मनीस जरी तर ह्या पितूळच्या सोरपाक पळयत जाल्यार, ओके, when they look at that brazen serpent, जेन्ना ते पळयतले तेन्ना ते बरे जातले. Right? Right? You know that story, right? पण हे कित्याक अशें करूंक सांगले? कित्याक जेन्ना देव उलयता, आपले उतर जेन्ना ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरता, God's word is always so deep. Hallelujah. It's always so beautiful, full of revelation. देवाचे प्रकाशन ताच्या उतरांनूच लिपलेले आसा. Hallelujah. So जेन्ना ते तशें उलयतालो, तो फ्युचर कितें तरी आमकां दाखोवंक सोदतालो. Hallelujah. That is why in the book of John chapter 3 verse 14, जेन्ना जेजू आयलो तेन्ना जेजून अशें म्हटलें, just as the serpent was lifted up in the wilderness, so must the Son of God be lifted up. Hallelujah. Hallelujah. जसो पितूळचो सोरोप त्या अरण्यात उबारलो, तसो मनशाच्या पुताक उबारतले. जे पळय कोण ताचे वयर पळयतले, जे पळय कोण ताचे वयर विश्वास दवरतले, तांकां सुटका मेवतली, तांकां सोडवण मेवतली. Hallelujah. Hallelujah. So in the Old Testament, God was telling them something spiritual, पण तांकां सोजमनातले. वय तांकां पेकोवणी मेवली जेन्ना ते पितूळच्या सोरपाक पळोवंक लागले. पण त्या पितूळच्या सोरपान तांकां बरें करूंक ना. ते इमॅजिन तांकां बरें करूंक ना. देव कितें सांगोंक सोदतालो की म्हजो पूत येवपाचो आसा आणि जेन्ना म्हजो पूत येतलो, आख्या मनशा कुळाचेर पातोप ताचे वयर येतले आणि ताका खुर्साचेर मांडटले. आणि जेन्ना बाकी लोक ताका पळयतले आणि ताचे बलिदान स्वीकार करतले, तेन्ना तांकां सुटका मेवतली आणि पेकोवणी मेवतली. Hallelujah. God was speaking spiritual truths even at that time. It was prophetic, but they did not understand. तांकां सोजमोंक ना. आणि आयज पर्यंत मनशाक हे सोजमोना. Hallelujah. जायत्या मनशाक सोजमोना कित्याक मनीस आपले कुडीच्या वडावल्या प्रमाणे चलता. पण एक मनीस जो देवान ऑलरेडी तुका विचून काढला आणि तुझे आत्मिक दोळे उगटे जाल्या, तुका या उतराची सोजमणी मेवल्या आणि तू जाणा की जेजू आमच्या पासत खुर्सार मेलो आमचे पातकांक लागून म्हणून. Hallelujah.
सो एक प्रोफेटिक पिक्चर दाखोवचे खातीर देवान तांकां सांगलेलें एक पितूलचो स्वरूप करून तुमी वयर घाला म्हणून. वर्सां जाली पूण मनीस सुदरोंक नसले. सो इट इज रिटन हियर इन 2 Kings 18 हांगा बरयलेलें आहा. तांणी कितें केलें ते पितूलच्या स्वरूपाची पुजा करूंक लागलेत. ते पुजा करूंक लागले आनी हेzekiah हो राजा देवाचे नोदरेन जे कितें करतालो ते सारकें करतालो. हालेलुया. आनी ह्या राजा भाशेन तूं आनी हांव जावपाक जाय. हालेलुया. जे कितें आमी करता देवाचे नोदरेन ते सारकें जावपाक जाय. हालेलुया. हालेलुया. सो ताणें कितें केलें जे पळय कितें ती पुजा करताली न्ही सगळें ताणें तें मोडले आनी तोडले. आतां हे तूं चिंतिनाका की हांव तुका सांगता तूं घरा वच आनी तुजे पुजेच्यो वस्तू तुज्या फॅमिलीच्यो हात तोड आनी मोड म्हण. दॅट वील बी कंप्लिटली फुलिश. ही मूर्खता आमी करची न्ही. हालेलुया. देवान आमकां हथियारां दिल्यां आनी ती आत्मीक जावन आसा. आमच्या झुजाची हथियारां आत्मीक जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. आमी दांडे कुराडी कोयते घेवन झगडनात. हालेलुया. आमचे झूज आमच्या दोंपराचेर जावन आसा. आमचे झूज आमच्या मागणाच्या कुडान जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. सो आमच्या दोळ्यांक जेन्ना दिसती पडटा देवाक बरें लागना ते आमच्या दोळ्यांक दिसती पडटा आमी वचून हात घालून मोडून तोडून फोडून असली कामां करिनात. आमी म्हणटा दुनिया तुवें सांगला हांव सुवाड ह्या संवसाराचो. हालेलुया. सो वी टेक द वर्ड and we use the word. Hallelujah. We go down into prayer and we pray for our family. दुनिया तुवें सांगला तू म्हाका सुटका दिता तशें म्हाज्या घोराब्याकूय सुटका दितलो. Hallelujah. This is our weapons. Our spiritual weapons. Amen. There's so many deep things in this. Want to go further on? Amen. So he burnt it. They were putting incense for that. Okay. So he broke it. Anyway, verse 5. He trusted in the Lord God of Israel. He trusted. So respor Israelacho Dev आचेर ताणें आपलो विश्वास दवरलो. सगळीं म्हणा. So respor Israelacho Dev आचेर ताणें आपलो विश्वास दवरलो. Okay? Now you say with me this word. So resporaचेर हांव म्हजो विश्वास दवरता. Okay? Remember this word. Keep your trust in the Lord. Okay? So after him there was no king like him among all the kings of Judah, nor were before him. He trusted in the Lord God of Israel. देवान ताका इतलो मान दिलो पळय हिंगा पासून तो बरयलेलें आहा ताचे सारको आनीक राजा नासलो. How but God looks at you and says ह्या भुरग्या भाशेन आनीक भुरगो ना. तो माझा एकच आपुलबायेचें. Hallelujah. God looks at you and says, you do right in the sight of God. You trust in the Lord. God loves you so much. He treasures you. Hallelujah. You are a treasure for God. Amen. Tu devache bandar. Tu devacho treasure जावन आसा. Hallelujah. Says there was no other like him. Okay. For he held fast to the Lord. He did not depart from following him, but kept his commandments which the Lord had commanded Moses. Okay. Iteची background story. तो सोरेस्पोराक विश्वासी रावलो ताचे चडशे लोक केन्नाच पयस चलो ना पूण मोइसेसा वरवीं सोरेस्पोरान दिलोले उपदेश कळटालो. सो ते देवाक मानता ते करतालो. पूण हेzekiahच्या जिवितान ताळणी आयली. हेzekiahच्या जिवितान मोड आयले जशे आमच्या जिवितान मोड येता. Okay. Now it says that there was this king. Verse 13. In the 14th year of King Hezekiah, Sennacherib, king of Assyria, came up against all the fortified cities of Judah and took them. दुसरो एक राजा आयलो. असिरिया गांवचो हो राजा आयलो आनी हेzekiah कडेन झुजून ताच्या ते जुडा ताच्या गांवांतले गांवाचेर कब्जो केलो. Okay. So verse 15. So Hezekiah gave him all the silver that was found in the house of the Lord and in the treasuries of the king's house. At that time Hezekiah stripped the gold from the doors of the temple of the Lord and from the pillars which Hezekiah king of Judah had overlaid and gave it to the king of Assyria. Orchuk tanen keli angasor. Tanen कितें केलें बिरांतीन तो दुसऱ्या गांवचो राजा आयलो म्हणून ताणें बिरांतीन
देवाच्या मंदिराचे सगळे भांगार आणि सगळे रुपे काढून ताणें ताका दिले. ओके, नाव सी व्हॉट हॅपन्स. दिस सेनाकारीब, दिस ओ दुसरो राजा असलो तो ताका धमकी दिवपाक लागलो. ओके, सी. Okay, now verse 29. Thus says the king. Okay, आता वो राजा, दुसरो राजा जो ताचेर आक्रमण करता. Listen to this story carefully because there is a conclusion to this. तो राजा, असिरियाचो राजा जो हेzekiah या ताच्या गांवाचेर जाणें आक्रमण केलें, ताणें धमकी दिली. कितें दिली? धमकी दिली ताका. ओके, आनी आपले उतर धाडलें. ओके, जसो देव आपले उतर धाडटा तसो सैतानूय उतर धाडटा. जसो देव तुका एनकरेज करपाक आनी तुका भिकोणी दिवपाक आनी तुका घोटाय दिवपाक आपले उतर धाडटा, तसो सैतान तुका डिस्करेज करूंक आपले उतर धाडटा. आनी तो देव जसो मनशांक उजार करता, मनशां वरवीं जशे देव आपले उतर तुका पाठयता, तसो सैतानूय मनशांकूच उजार करता आनी आपले उतर तो तुज्या कानान पडोंक करता. आनी मनशाची उतर तूं आयकून सैतान जे ताचे वरवीं उलयता तें आयकून तूं कितले फावटी निराश जाता. रायट? आमेन. So he is now saying this. Thus says the king, do not let Hezekiah deceive you, for he shall not be able to deliver you from his hands. ओके, सैतान कितें येवजिता तुज्या जिवितान की देवाचे उतर तुज्या भितर हा तें चोरपाक. तुवें तो विश्वास देवाचेर दवरला, तो विश्वास काडपाक हे सैतान वावुरता तुज्या जिवितान. आनी हेच की हेzekiahच्या जिवितान घडलें. हेzekiahचे जायते आपले लोक असले आनी हे पोरचे डिस्करेज करचे खातीर और दुसऱ्या गांवचो राजा हे नेगेटिव्ह वस्तू, एवरीबडी से नेगेटिव्ह टॉक, हे नेगेटिव्ह टॉक जे असले, नकारात्मक वाले बाते म्हणतात आमी, आणि डिस्करेजिंग वर्ड्स, ही जी निराशी करपाची जी उतरां असली त्या मनशांक उजार केले तांकां सांगपाक. ओके, सो इट सेज, डू नॉट लेट हेzekiah deceive you, he shall not be able to deliver you from his hand, nor let Hezekiah make you trust in the Lord, saying the Lord will surely deliver us. When I read English वाचता तेन्ना तुम्ही पयस वयतात. पण देवान पासून म्हटले कितें. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you know जितले फावटी गडगडो मागता तेन्ना देव उलयता म्हूण. No really. जितले फावटी गडगडो मागता तूं वाज देवाचे उतर. His voice is like thunder. तो उलयता तेन्ना गडगडो मागता. Hallelujah. आपल्या हातान तांचो चाक 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 चाक. त्याचा पहिला काय बरे फायरवर्क्स झालेले ते दिस चाक 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 करून हातान सान उडयता तो. बेश्टे खंयच्या खंय उडयना बाबा, तो जोगता. खंय पडोंक जाय ते पडटा. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay, verse 28. मागीर राजाचो कोप वरपी मुखेली फुडें सरलो आनी मोठ्यान बोवाळ मारून जुदेया भाशेंतल्यान म्हटलें, महाराजाशी असिरियाच्या राजाचे उतर आयकात. राजा अशें म्हणटा, हेzekiah तुमकां फटोवंक दिवं नाकात. हेzekiah बरो असलो वायट असलो? प्रमाणीक असलो ओ वायट असलो? कम ऑन टेल मी. तो राजाची हेzekiah बरो असलो वायट असलो? देवाक मानवलेलो ना मानवलेलो? मानवलेलो. ओके, तू देवाक मानवला ना मानवला? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तू प्रमाणीक ओ नष्टो? प्रमाणीक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जेन्ना तू प्रमाणीक, जेन्ना तू देवाक मानवता तेन्ना तुजो दुस्मान उपरासता तुका सोकला उडोवपाक आनी तुज्या मनान दुबाव हाडपाक आनी तुका निराश करपाक. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देव
हे उतर तुजे लागीं उलयता तुका स्ट्रॉंग करपाक हालेलुया तुका अलर्ट करपाक कित्याक तुजो दुस्मान गरज घालतल्या शिवा सारको तुजे भोंवतणी मोडे माडीत आसा तुका केन्ना तो खावंक सोदता तुका गिरासूंक सोदता आनी आयज कितल्या जाणांचो बावाट आल्लोलो आसा रायट आमेन इन द बुक ऑफ 1 Timothy इट सेज निमाण्या दिसांनी शेवटाच्या दिसांनी जायत्या जाणांचो बावाट आलतलो जायते जाणां खोटी शिकवण घेऊन स्वतःचो मार्ग सोडून ती पयस वयतली बावट्टाचो मार्ग सोडून ती पयस वयतली कित्याक ती आयकतली दे विल गिव हीड टू रॉंग डॉक्ट्रिन्स ती कानांनी आपल्या रॉंग आयकतली नो पळय ते आयकतली आयकोंक फावना ते आयकतली आनी तो देवाचो बावट सोडून ती वयतली रायट आमेन हे शेवटाचे दीस जावन आसा आनी ताका लागून देव तुका शिडूक करता कित्याक देवान येवची ना देवान आपले उतर पाठयला तुका साल्वार करचे खातीर हालेलुया This word is to save you. This word is to make you alert. Hallelujah. So you will get some discouraging talk coming to you. If things are not going to work for you, काम तुझे जावचे ना हे जावंक नजो हे कशें जातले कशें घडटले आनी अशेंच हेजेकायाक घडले ओके आनी हो मनीस येयलो म्हणपाक लागलो आमचो राजा अशें म्हणटा हेजेकाय तुमकां फोटोंक दिवं नाका म्हज्या चोपक्यांतली तुमकां सोडोंक बॉल नासलेलो जातलो सोरेस्पोर आमकां सोडयतलोच हे शार आसिरियाच्या राजाच्या चोपक्यान पडचे ना अशें सांगून सोरेस्पोराचेर पातयोन रावंक तो तुमकां बुलयतलो ताचे आयकनाकात तो ब्रदर तुमकां देवाचें उदक सांगता न्हू ताचें आयकनाका तुमकां बेश्टोच फुलयता ती सिस्टर न्हू तुमकां बेश्टीच फुलयता कांय जावचें ना हे बायबल वाचता दीसभर तूं बायबल वाचता कांय जावचें ना तुजें तूं रेतीराक वयता कांय जावचें ना कितें जालां बरें तुजें कितें जालां बरें तुजें येयलो तुका देव साल्वार करूं आजुनी तशें आहा मगो तूं आजुनी तशें आहा मरे तुजें लायफ अशें उलोवपी जायते येतले कोणें धाडला तांकां कोणें धाडला दुस्मानान धाडला ओके सो सोरेस्पराचेर पाटयोन रावंक तो तुमकां बुलयतलो ताचें आयकनाका तोच येयलोलो मरे उत्पत्तीच्या पुस्तकान तोच येयलोलो होरेंच देवान सांगलां फळ खायनाका मो तो सांगता ते सारकें न्हू तूं फळ खाशी जाल्यार तूं मरचें ना पण देवान कितें सांगलेलें तूं मरतलें सो सैतानाचें काम कितें तुका देवाच्या उतराचेर दुबाव घालपाक सी वॉट एंड ऑल ही सेइंग हेजेकायाचें आयकनाका कित्याक आसिरियाचो राजा हें म्हणटा म्हजे लागीं शांती करात हॅलो सगळीं म्हणा हॅलो आसिरियाच्या राजाची गजाल करता तूं जाणा आसिरियाचो राजा या वेळार पिक्चर ऑफ द एनिमी दुस्मान सगळीं म्हणा दुस्मान ओके यू हॅव टू पिक्चर युअरसेल्फ हियर ओके हेजेकाया पूण तूं हेजेकाया भशेन आमेन हालेलुया म्हजे लागीं शांती करात तुमकां म्हजे आधीन करात आनी तुमचे मदलो दोर एकलो स्वताचे दाखवेडीचे फळ आनी स्वताचे अंजिराचे रुखाचे फळ खावंक आनी आपले बायचे उदक पिवंक शकतलो हांव दिता न्हू तुका म्हजे शिंयो ती कित्याक वयता हांव दिता सगळे सोंपें जातले ती कित्याक वयता ती आगोड वाट तेका लागून जेजून सांगला अशी दानवट्यान थोडे वयतले आनी रून दानवट्यान खूब वयतले पण रून दानवट्यान जी धांवतात ती हुंय पडटली सगळें पडटली थँक यू जीसस हालेलुया सो तांकां दुस्मान बुलयता सो वर्स 32 हांव येतोच तुमच्या देसा सारक्या देसान जंय गंव आनी बरो सोरो उंडो दाखा मोडे तेल आनी मोव त्या देसान आसतले आनी म्हणटोच तुमी मरचिनात पूण जियेतले हे See, he's telling exactly like how, you know, बुलोयता सैतान तुका बुलोयता
हा? दिसभर कितें तूं बायबल वाचता? यो मातशें न्हू. आनी कितें करया? पिक्चरां पळोवया, टीव्ही सिरियल पळोवया, न्यूज आयकोया. नॉट बॅड, बट यू हॅव टू नो what feeds your spirit. तुझ्या स्पिरिटाक कितें बरें पळय तें. Amen. Are you paying attention? Hallelujah. I think Holy Spirit is teaching us today, so please pay attention, because when I preach, I know everything flows very well. But when I teach, you have to catch this small truths, okay? Please listen. राष्ट्राच्या देवामदल्या खंयच्याय देवान आपलो देश आसिरियाच्या राजाच्या चोपक्यांतलो निवाळलो आसा. हामात आनी आरपाट हांचे देव खंय आसात. सेफरवायम हेना आनी इवा हांचे देव खंय आसात. समारियाचे जाग्याचे देव खंय आसा. सामारियाक म्हज्या चोपक्यांतलो तांणी सोडयला. लिसन, ओके, आयकून घे. जाग्याच्या देवा भितरल्या खंयच्या देवान आपल्या देशाक म्हज्या चोपक्यांतलो निवारला. तो सोर्युस्पोर जेरुसलेमाक म्हज्या चोपक्यांतलो कसो निवारीत? ही इज गिविंग धमकी नाव. खंय आसा तुजो देव? ओके, पण लोकांनी कितें केलें? सी व्हॉट इट सेज. सी, व्हेरी ब्युटिफुल. In English, I'll read to you verse 35. Who among all the gods of the lands have delivered their countries from my hand, that the Lord should deliver Jerusalem from my hand? Verse 36. Read it carefully. But the people held their peace and answered him not a word. For the king's commandment was, do not answer him. Hello. 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 Say hello. Praise the Lord. पूण लोक ओगी रावलो, कांय जबाब दिलो ना, कित्याक तुमी ताका जबाब दिवं नाकात अशें राजान आज्ञा दिलेली. This is so beautiful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. कितले जाण आसा तुका झगडी करून फुडें काडटलेत. कितले जाण आसा तुका धमकी दितलेत. तुज्या तोंडांतलें उतर भायर सोरोंक जाय म्हूण तुका प्रोवोक करतलेत. बट they answered him not a word. एक पासून उतर तेणी भायर काडूंक ना, कित्याक राजान सांगलेलें तुमी ओग्गीच रावा. हालेलुया. हालेलुया. जेन्ना तुज्या संस्कारीक सैतान उलयता तुका कळटलें. जेन्ना मनशाच्या तोंडांतल्यान धमक्यो भायर सरता, जेन्ना मनशाच्या तोंडांतल्यान सैतानाचे उतर भायर सरता, तुका कळटलें. तेन्ना ओगी रावा. डोंट गेट प्रोवोक्ड so easily. Don't react to situations. People will come to fight with you. They will try to provoke you. तुज्या बरोबर झगडी करूंक येतले. Don't answer anything. सो म्हणटा राजाक ऑलरेडी खबर आसली. राजान तांकां सांगलेलें, don't say anything. There is a time to speak and there is a time to keep silent. Listen, I'm telling you, this is the secret from God's word. You will avoid yourself a lot of trouble if you shut your mouth. Don't answer the devil. Never answer the devil. सैतानाकडे उलय नाका. तू उलय देवाशीन, तू सैतानाकडे उलय नाका. आणि सैतान मनशांक उजार करतलो. You know what Eve said? Eve spoke to the devil. Even कितें केलें? जाप दिली सैतानाक. सैतानान तिका क्वेश्चन केलें आणि she answered him, who are you, by the way? Why should I talk to strangers? She didn't even think that. देवान सांगलेलें म्हाका, पण देवान सांगलें हांगा हांव दुसरे कडेन उलयता. Hezekiah did a very wise thing. ताणें सांगलें ओके रावा. तोगे रावतले. वाटेक गाडी चलयता आसतना कोण येयलो. हा, आय कितें रे, कितें चल्लां रे, कितें चल्लां रे. Roll down the window. क्या करे? It's so simple. Just takes one word, brother, to get into a fight. क्या समझता है तू अपने आप को? क्या समझता है? दादा रे तू, दादा. देखे जरा किसमें कितना है दम. You start fighting. And
सारखे ढा ढू देवाची भुरगी अशें करिनान. असले सिच्युएशनान तुझे तोंड बंद दवर, सायलेंट राव. तुका प्रोवोक करता, तुका बीन मारपी कोण आसा, तू जाणा कोण मागता तुका बीन तो. Don't react, respond. Kyara, they say to you, hi sir. Who Sorry, sir. Sorry, madam. Just keep quiet and drive. Hallelujah. 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 So they are mondele tuka. Bible wasta these good Bible wasta kide mevala tuka. Kide mevala kide kela tuhe kide bore zale tuje. Just keep quiet. Just keep quiet. If you are right, you don't have to explain it. Amen. If you are right, you don't have to explain it. If you are wrong, you can say sorry. But if you are right, you don't have to explain anybody anything. कोणाक कांयच एक्सप्लेनेशन दिवची गरज ना. तुझे सायलेंट आनी तुझे जिवितांतल्यान तांकां दिसती पडटलें तूं कोण पळय तें. ही शक्ती, ही ताकद ह्या राजाक देवान दिल्ली. कित्याक तो देवाक मानवलेलो आसलो. देवाची नदरेन जें कितें देव सांगता तें तो करतलो. वय तो चुकलो म्हणल्यार असल्या वेळार तो शांत रावलो. कित्याक God doesn't need you to defend him. Understand? People use this word. आमच्या देवाक म्हणलें. अरे बाबा, आमचे जेजूक म्हणटलो तूं अशें. बाबा, Jesus knows how to defend himself. You don't defend him. Sasmata? Hello? He is our living God. Hallelujah. तो असताना आपल्या कशी डिफेंड करून जायते. You don't need to go and fight on behalf of him. आमचे जेजू म्हणला. No. He knows how to defend himself. Doesn't need our help. आमची गरज ना तेका फाइट करपाक. You know Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. If they say something wrong to your God, just keep quiet. Our God is a living God. He can see, He can hear. Taka dista, taka aikota. Hallelujah! Hallelujah! Come on, people of God! Hallelujah! I pray that your fire will increase. Amen. Amen. Praise the Lord. The people held their peace and answered him not a word. But the king's commandment was so, do not answer him. Now see what King Hezekiah did. Are you all there? Are you all there? Okay. Very interesting. Keys. Give me keys. Thank you, Lord Jesus. So it was when King Hezekiah heard it, that he tore his clothes, covered himself with sackcloth, and went into the house of the Lord. What did he do? Hello, look at me. Everybody look at me. त्या मनशान कितें केल्लें? त्या राजान धमकी धाडलेली. राइट? तुजो देव कितें करूंक शकता रे? कसलो रे तुजो देव? माझ्या हातींतले तुजो देव तुका सारवार करतलो. आणि ते पोरचेक भडकावूंक लागलेत. ह्या राजाचे तुम्ही आयको नाका. हे राजा तुका फटयता. देवाचेर पातयेवन राव, देवाचेर पातयेवन राव. ताचे तुम्ही आयको नाका अशें त्या राजान खबर धाडली. व्हडल्यान बोबाट मारून ही मेसेज पावली. पोरचेक ते सांगूंक लागले, पण पोरचेन एक जाप काडली ना. कित्याक राजान तांकां सांगलेलें ओके राव. प्रेज द लॉर्ड. पण राजान खुद कितें केलें? व्हॉट डिड ही डू? ताणें पोरचेक आपले भितरलें दूख दाखोवन दिवंक ना.
ताणें कांयच सांगूंक ना तांकां आपल्याक कितें मोगतालें तें ताणें सांगूंक ना. ऑफकोर्स तुका दूख जातली जेन्ना तुज्या देवाक कोण कितें म्हणटा तेन्ना तुका दूख जातली, पूण तूं सूर्यो आनी कैते घेवन आनी दांडे घेवन झगडचो ना. तूं देवाच्या फुड्यान येतलो. बायबलाचेर कोणें विरुद्ध उलयलें, कोणाचेर तुज्या क्रिस्ती जिविताचेर कोणें विरुद्ध उलयलें, ऑफकोर्स तुका दूख जातली. राजाक दूख जाली, पूण ताणें पोरचेक भडकावंक ना. वचात तुमी, झुजात तुमी, झगडत तुमी म्हणूंक ना. तो जाणा आसलो तो कोणतो ना, आपलो देव कोणतो. You know what he did? He went inside. हे आयकना बरोबर हेzekiah राजान आपले कपडे पिजले. त्या दिसांनी जेन्ना मोगसण मागोवंक जाय देवा लागीं ओ दूख जाताली खूब, तेन्ना ते आपले रायपणाचे कपडे फाडतालेत. दाखोवपाक की दूख जालें म्हूण राजान आपले कपडे पिजले, गोंडांक आंग पांगुरलें आनी सोरेस्पोराच्या मंदिरान गेलो. साकाटो घातलो तेणें, आंग पांगुरलें, साक घातलो, आपले रायपणाची वस्त्र काडले, खालतो जालो देवा मुखार आनी देव मंदिरान तो भितर सरलो. ताणें राजहाम Then he sent Eliakim, who was over the household, Shebna, the scribe and the elders of the priests, covered with sackcloth, to Isaiah the prophet, the son of Amos. Hallelujah. त्या दिसांनी देवाचे उतर एकदम रेर असले. बोगड आतां जे तुमकां मेवता तशें नासले. त्या दिसांनी आयजाया प्रॉफिटाच्या तोंडांतल्यान उतर येतले. हालेलुया. सो राजा हेzekiah राजा जाणा आसलो आपल्याक आतां देवाच्या उतराची शक्ती जाय म्हूण. हालेलुया. सो ताणें आपल्या याज्ञिकांक धाडले, पाठयले आनी आयजाया प्रॉफिटाशीन वचोन ताका सांग म्हूण हे कितें जालां पळय तें. That's what that was said. And they said to him, Thus says Hezekiah, this day is a day of trouble and rebuke and blasphemy, for the children have come to birth, but there is no strength to bring them forth. It may be that the Lord your God will hear all the words of the Rabshakeh, whom his master the king of Assyria has sent to reproach the living God, and will rebuke the words which the Lord your God has heard. Therefore lift up your prayer for the remnant that is left. Isaiah prophetak वचून उतर ताणें पाठयलें आनी सांगलें, तूं माग देवा कडेन, हे जे कितें ताणें उलयलां हे तूं माग. आनी देवान आयकलें हें सगळें. आनी Isaiah said to them, देव आपलें उतर पाठयता इसायास प्रवाद्याच्या वरवीं. Thus you shall say to your master, in verse 6 of 19, आयजायासान तांकां म्हटलें, तुज्या दोनयांक सांग, सोरेस्पोर अशें म्हणटा, आसिरियाच्या राजाचे लेंगलेंग्यांनी म्हजे आड उलयलेली उतरां आनी म्हज्यो खेबाड्यो केल्यात ते आयकून भियेनाकात. Praise the Lord. फुडें हांव ताच्यात एक आत्मो घालतलो आनी कोडी फोट खबर आयकून तो आपल्या स्वता देशान परत वयतलो आनी त्या देशान हांव ताका तलवारीन मोडसो करतलो. Hallelujah. God knows how to defend himself. Hallelujah. And to make it worse, that king sends a letter, एक चीट बरोवन तो राजा आसिरियाचो राजा हेzekiah ती चीट धाडटा, सगल्यो धमक्यो ताचे देवाचे वयर. And verse 14 says, and Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. Praise the Lord. Verse 14. Okay? हेzekiah निरोप्याची हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सोरेस्पोराच्या मंदिरान गेलो आनी सोरेस्पोरा मुखार ताणें ती चीट उक्ती करून दवरली. He spread it before the Lord. And I love it because he says he spread it before the Lord. जे कितें हांव आयकता ह्यो सगल्यो धमक्यो, हे सगळीं उतरां म्हज्या जिवितान जे कितें हांव भोगता ह्या वेळार सगळें हांव तुज्या पांयाशीं हांव समर्पीत करता. He spread it before the Lord. ताणें देवाक उक्तापे केलें. ताणें मनशाक वचोन कांयच सांगलें ना. ताणें देवाक उक्तापे केलें आनी फकत देवाच्या सेवकाक ताणें सांगलें विनोदी कर आनी मागणें कर म्हूण. And then he went and put it
before the Lord. Hallelujah. Then Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, the one who dwells between the cherubim, you are God, you alone of all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. I want you to stand, okay, as I'm going to read this word. You can hold your Bibles if you still have them open. Thank you, Jesus. Hezekiah सोरेस्परा मुखार मागणी केले दरबाराच्या सोरेस्परा केरुबींच्या सिंहासनार बसलेल्या इस्रायलाच्या देवा संसारातल्या सगळ्या राजाचो तू एकलोच देव. प्रेज द लॉर्ड. तुवें स्वर्ग आणि पृथ्वी रोसल्या. हे जावन आसा हेजेकायाचे मागणे. थँक यू जीसस. सोरेस्परा कान दिवन म्हजे आयक. सोरेस्परा तुझे दोळे उघड आणि पळय. सेनाकेरेबाची उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक इच्छीत ताणें धाडल्या. सोरेस्परा सगळ्या राष्ट्राचो आसिरियाच्या राजांनी भस्म केलो तें खरें. तांच्या देवाक ताणें उजो लायलो. कित्याक हे देव न्हय पूण मनशाच्या हाताचो वावर लाकूड आनी फातर आनी देखून ताणें तांचो भस्म केलो. पूण आतां सोरेस्परा आमच्या देवा तांच्या हातांतली आमकां निवार आनी तूं एकलोच देव म्हूण पृथ्वीवेल्या सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. What did he do when he was being threatened? He went before the Lord. He did not answer the devil. You don't need to answer the devil, not their people. सैतानाच्या दुश्मनाच्या लोकांचे तू आयकोचे ना. जेन्ना दुश्मन मनशाक उजार करता तुझ्या कानाचेर नाका जालेले येता तेन्ना तुझे तोंड तू बंद दवरतले. तांकां तू जबाब दिवचे ना. ते तुका वायट म्हणटले पूण तू तांकां वायट म्हणचे ना. You know what Jesus said these words? He said, you bless those who curse you. Hallelujah. You bless those who curse you. Don't curse them back. तुका श्राप दिता जाल्यार तू परत तांकां श्राप दिनाका. You bless them. It is something different that God tells you to do. Hallelujah. Hallelujah. You don't answer, but you go to the Lord. To Devashimas. No matter what it is, spread it before the Lord. Be it your home situation, be it your sickness, be it your disease, be it your financial situation, कितें जाऊ दे. तू देवा मुखार हाड आणि देवा मुखार दवर. You see how God is going to fight for you. Verse 19. Now therefore, O Lord our God, I pray, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that you are the Lord, you alone. Hallelujah. जेन्ना तुझो देव तुका सांबर करतलो, जेन्ना तुझो देव तुका वयर काडटलो, सगळ्याक तांकां दिश्टी पडटलें की तुझो देव जीव देव म्हूण. Come on, your amen has to be loud enough. Hallelujah. Hallelujah. Everybody should know that your God is a living God when they look at your life. Hallelujah. जरी तो ती जुस्ता तुझ्या बरोबर तेन्ना तूय तांच्या बारी जुस्ता. तांचे मनेकार तुझे मनेकार कितें फरक जावन आसा? What is the difference between them and you? If you also fight with them. हाका लागून मनशाची आमची स्पिरिच्युअल ग्रोथ जावंक ना. कित्याक आमी येसले परिस्थितीन आसतना आमी जबाब दितात असल्या सिच्युएशनाक. आणि आमी थिंगाच उरतात. आमी झुजोकूच उरतात, झगडोकूच उरतात. आमी आमकां डिफेंड करूंक उरतात. कोण म्हणतात तू गोरे हा म्हूण कोण तुका काळे हा म्हणटा. नो प्रॉब्लेम. तू म्हण बाबा हांव काळे हा, हांव गोरे ते गोरेच. रायट. तांकां म्हणो न्ही. तुजी माय वचली तुजे पाय वचना म्हणो न्ही. ताणी म्हटलें म्हण तुका कांय जायना. कित्याक हें सगळें देवान पळयलां. The biggest things are the thoughts and the imaginations that come to you. जी चेतना तुझी. Hallelujah. Take this. And I'm going to preach just a bit. Your enemies. Sometimes we look at the people and say, you know this word is there, let God arise, that his enemies be scattered. And some people pray, let your enemies be caught with fire. Let fire consume your enemies. In your mind, all those people are there. Let your enemies be scattered like smoke. And you're seeing all the people who don't like you going like smoke.
This is how wicked we are. Yes or no? तुझे दुश्मन सगळे धुवून जातले आणि तू पळयता तो आणि ते आणि तो. You are a child of God. तू देवाचे भुरगे जावन आसा. Praise the Lord. Hallelujah. मनशाक उजार करता दुश्मन तुका सगळे उडोवपाक, पण ती मनशां तुजो दुश्मन न्हू, सदांच उगड आसता. सदांच उगड आसता. हेजकायाक पातकान घालपाक त्या राजाक सैतान उजार करतालो की त्याच्या तोंडातले वायट उतर भायर सरपाक. The book of Job tells us, जोबाच्या पुस्तकात बरयलेलें आसा इतलें कितें जालें ताच्या जिवितान, पण ताणें he did not sin with his lips. आपल्या तोंडातल्यान ताणें वायट उतर भायर काडूंक ना, पातकान पडोंक ना. तो आमच्या तोंडातलें जें भायर सरता तें आमकां मेळ्ळें करता. At that time in the Old Testament, Hezekiah knew this. नव्या करारान जेजून आमकां ऑलरेडी सांगलां, जे मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते मनशाक मेळ्ळें करूंक शकता. पातक, निंदा, निटुकाय, कोडसण, राग, क्रोध हे सगळे मनशाक मेळ्ळें करता. हेzekiah देवाक मानवलेलो आसलो. ताणें आपलें तोंड बंद केलें, कित्याक तोंड तर उगडून कितें वायट म्हटलेलें जाल्यार तो पातकान पडटलो आसलो. We fall into sin when we speak with our words. Wrong words come out of our mouth. We are so quick to defend ourselves. Who are you to tell me, huh? कौन रे तू कसम? कौन माझे रस्तो माझं थोडे माझे तू कौन रे? You know तुझ्या घर मध्ये गेला, तुझे घर, तुझा रस्तो, तुझे पाठ, तुझे सगळे. Your defender is God. Your defender is God. तुझ्या पासून झुजतलो तुझो देव. तू काय म्हण नाका. Your enemy is your thoughts that come to your mind. तुझ्या मनात जी चिंतना येतात तुका निराश करपाक. These thoughts which will tell you, you are not good. You are not a good mother. तू एक बरी माय न्हू, तू एक बरो बापूय न्हू, तुज्यान कांय बरें करूंक जायना, ही सगळी चिंतना येतली. Keep quiet. Don't say bad about yourself. Say good about yourself. Say good about yourself. बरें उलय, हांव देवाचो भुरगो. देव म्हाका वयर काडटलो. I'm so special to God. You have to tell yourself that. मनशाच्या फुडल्यान जेन्ना तू झुजोंक रावता, ओको राव, झुजो नाका. पूण तुज्या ओन मनाचेर तुवें झुजोंक जाय. मनशा कडेन झुजो नाका आनी सैताना कडेन तू झुजो नाका, कित्याक ताचे बरोबर जेजू ऑलरेडी झुजला आनी जेजू जिखला. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. God didn't say in His word to fight the devil. He said, submit yourself to God and resist the devil. Resist. Jabe. Like this. He comes and tells you, you're no good. You can't do anything good. You can't preach. You can't sing. You can't do anything. To a guy give nothing. Jabe. I know who I am. And I know whose I am. I'm Zana Conti and I'm Zana Kolachi. मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ? मैं उसका हूँ. वो मेरा है, मैं उसका हूँ. Hallelujah. So God did not say fight with the devil. He said to resist him, because fight is done. It is finished on the cross. Hallelujah. Hallelujah. जेजू ऑलरेडी सुचलो तुझे पासून, ऑलरेडी जिखलो आणि जिखोन तो राजा बसला सिंहासनार. Hallelujah. He is seated in the heavenlies. Hallelujah. He's not thinking, आगे माझे माय. He is not doing
ना ಅದಕ್ಕೆ जातले रीण कशे फारीक जातले चेडवाक भांगर कशे करतले काजार कशे करतले इस्कॉलाक कशे धाडटले कॉलेजीक कशे धाडटले आगे म्हजे माय आगे ही इज नॉट डूइंग दॅट हालेलुया ताणे सगळे करूंक जाय ते केला आणि सैताना बारी तो झुजलो आमकां ताच्या हातांतले भायर काडले तो जिखलो आणि रायाचो राया सोमियाचो सोमी तो सिंहासनाचेर बसला ही सिटेड हालेलुया He didn't tell you to fight with the devil. But the Bible says, fight the good fight of faith. Fight the good. Bore Zeus say, कसले मावळतो Jesus. You fight yourself. Fight yourself. Fight yourself. Because that's your enemy. Putting you into sin. Fight that one. When your mind tells you all these things, you say, right? Keep quiet. So many times these thoughts used to come to my mind. I'm not a good mother. I'm not a good mother. You know? येताले माझ्या मनात चिंतप. Single mother. 5 kids, 20 years, 20 वर्सां, 5 भुरगे, single mother was not easy for me. No dad. आवय हांव, बापूय हांव. जायनासलें म्हज्यान. अशें दिसतालें म्हज्यान जायना. But I did not know, I was doing a good job. Yay, I was doing a good job. Hallelujah. Amen. पूण तेन्ना म्हाका सोंसवो नासलें तें. भुरगीं हिंगा थिंगा देंवतात, वाडटात. ताच्या फाटल्यान धांव. Oh my God, it was too much. पण हे सगळे लेसन म्हाका शिकचे पडले आयज तुजे आनी म्हाजें आयज तुजे सगळ्याचे प्रॉब्लेम म्हाका आयकपाक इजी जाता हालेलुया पूण हांव तेन्ना म्हणटालें हांव चिंततालें यू नो म्हाज्या भुरग्यांक हें जाय तें सगळें दिवपाक म्हाका घडनासलें सो आय टू से आय एम नॉट अ गुड मदर सो वन डे आय टोल्ड माय चिल्ड्रन आय एम नॉट अ गुड मॉम एंड आय वॉज क्रायिंग हांव रडटालें म्हणलें आय कांट डू दिस हांव एक बरी आवय न्हू म्हाज्यान जायना तुमकां बरे भाशेन पळोवपाक मागीर म्हाज्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलें मामा तशें म्हणनाका डोंट से लायक दॅट यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड म्हणून सांगलें संवसारांतल्यान सगळ्या बरी आवय तूं म्हणून अशें सांगलें दे सेड वी नो इट्स नॉट इजी तुका सोंपें न्हू पूण जें तूं करता मामा तुज्या भाशेन आनी कोण करची ना अशें म्हणून म्हाका तेणी एनकरेज केलें भुरगीं तितलें उतर नाका आसलें पूण तेणी एक पॉझिटीव वर्ड देवाचें म्हाका एनकरेज केलें हालेलुया हालेलुया पूण हांव जाणा आयज देवाची कृपा नासतना हांवें कांयच करूंक जायनासलें आनी तुज्यान आनी म्हज्यान कितेंच करूंक जायना कितेंच बरें देवाची कृपा नासतना हालेलुया पूण ही चिंतना येतली यू नॉट गॉड झुजोंक जाय तुवें हालेलुया Hallelujah. You have to fight yourself, not the devil. Fight yourself. Fight the good fight of faith. Hallelujah. How did Hezekiah fight? He didn't fight. He didn't fight. तो झुजोंक ना. ती चीट घेतली, सोमते देवाशीन गेलो आनी तेणें देवाच्या फुड्यान दवरलें आनी देवा फुड्यान रडत ताणें मागणें केलें आनी म्हटलें तूं झूज म्हाज्या बद्दल I got a beautiful scripture in there. Just give me. I want to tell the last bit. Thank you. Sometimes Cheryl becomes my mic stand. Sometimes she becomes my pulpit. Praise the Lord. Hallelujah. So we had gone for a birthday and the birthday I'm preaching करचे पडले म्हाका पूण थिंगा पुलपीट नासले आनी थिंगा मायक स्टँड नासले सो शेरल सगळो मायक घेवन म्हाज्या तोंडाशीन आनी हांव गिटार घेवन वाजयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो हेzekiah जेन्ना अशें मागणें केलें okay and verse 22 says whom have you reproached and blasphemed against whom
Now therefore, O Lord our God, I pray, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that you are Lord God, you alone. Amen. So ताणे ये मागणे केले. Hallelujah. So Isaiah प्रवक्त्यान ही उतरां म्हटली. Whom have you reproached and blasphemed? कोणाक तुवें वायट म्हटलां? Against whom have you raised your voice? तुजो आवाज तुवें कोणा विरुद्ध उलयलो? And lifted up your eyes on high against the Holy One of Israel. त्या पवित्र देवाच्या विरुद्ध तू उलयला. Hallelujah. Thank you, Lord. This is what he said. And after the prayer is over, verse 34 says, God says, I will defend this city to save it. I'll defend Kottalo Eshar. I'll raktalo Eshar muntatyo. Zabab dita ya magdang. Amen. Hallelujah. And verse 35 says, it came to pass on a certain night, kita zale boy, that the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000. And when morning people arose early in the morning, there were the corpses all dead. Listen to this. Thank you. Hezekiah razan kele devaच्या मुखात बोलले. देवान जबाब दिलो. कोणाचे विरुद्ध उलयला? पवित्र देवाच्या विरुद्ध उलयला. Hallelujah. And देवान कसो जबाब दिलो? मागणे केले उपरांत one angel. Everyone say one angel. Hallelujah. Hallelujah. One angel went. एक आंच पडगो, एक स्वर्गीचो दूत गेलो. Assyriatan या राजाच्या कॅम्पान भितर गेलो आणि what was that? 185,000 people died one night by one angel. एक स्वर्गदूत येऊन 185,000 मनीस त्या राजाचे मनीस मेले. रात्यान सकाळी फुडें उठून सगळी मोडी थिंगासर पातळलेली. कोणाचे विरुद्ध उलयलो तो जिव्या देवाच्या विरुद्ध उलयलो. हालेलुया. कोणाच्या विरुद्ध झुजतात ती? जेन्ना ती तुजे विरुद्ध झुजतात. कम ऑन, आय एम गेटिंग टू यू नाउ. हालेलुया. जेन्ना ती तुजे विरुद्ध झुजतात, जेन्ना ती तुजे विरुद्ध उलयतात, ती कोणाच्या विरुद्ध उलयता? हालेलुया. ती देवाच्या विरुद्ध उलयता. आमेन. आमेन. जी तुका दूख दिता ती देवाक दूख दिता. Amen. Hallelujah. Your God is your defender. Your God will defend you. Hallelujah. God has sent his word. My God, I'm feeling his presence. Open your hands. Open your hands. One angel went and destroyed. God says he has given his angels command over you. देव म्हणटा हांवें म्हज्या स्वर्गदूतांक कमांड आज्ञा दिल्या तुका तुजें रक्षण करपाक. हालेलुया. एक स्वर्गीचो आंत पडवा तर 185,000 मनीस मारूंक शकता जाल्यार तुजी ती पदवी जी देवान दिलेली आसा तुका आंच पडवे देवाचे पाठयलेले आसा. God has sent his angels to look after you. Hallelujah. You are so special. You are so special. God is guarding you. Amen. You don't need to fight. You don't need to fight. You go on your knees. तुझे झूज तुझ्या मागण्याच्या कुडान, तुझे झूज तुझ्या दोंबराचेर म्हजे भयणी, म्हज्या भावा. God is defending you. I can feel the power of God in this place. Oh, some of you need to keep silent. When people are provoking you to speak, you need to keep silence. Hallelujah. जेन्ना मनीस तुका कितें कितें वायट म्हणटा, तुज्या तोंडांतल्यान उतरां भायर काडचे भाशेन तुजे फॉल्स इल्जाम घालता, तुका ब्लेम करता, जे तुवें करूंक ना तें तुवें केलां म्हणटा, तुका झुजची गरज ना. शांत राव म्हजे भयणी, शांत राव म्हजे बाबा. तुजो देव तुका डिफेंड करतलो. हालेलुया. रामो शमा थारा शेके रेबेके रिकामा थोरो बो शबादाबाहा. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Open your mouth and begin to speak it out to the Lord. दुनिया म्हाका कोणाशीं झुजोंक नाका. जेजू म्हाका तुजी शिल्लाकी रावपाक जाय. म्हाका तुजी आजी पडर येवपाक जाय. Yes, yes. Come on. Some of you do not have any control over your tongue. जिबेचेर
जिबेचेर कंट्रोल ना जायता जाणाचो आयज तुका देव म्हणटा जीभ कंट्रोल करूंक शिक. The book of James tells us, जाकोबाच्या पुस्तक आमकां सांगता जरी तर एक मनीस म्हणटा हांव एकदम धर्मीक पूण तो आपली जीभ कंट्रोल करूंक जायना जाल्यार ताचेर धरून कसलोच फायदो ना. आमचे जिबेचेर कब्जो करूंक आमकां शिकयचो देव. Come on, come on. There is a time to speak and a time to be silent. Be silent when your enemies are provoking you. Very important message of today. Very important message God is giving you. तुझ्या दुश्मनाच्या संकटात तू तोंड उघडे करू नका. ओके राव. तुझा देव सुस्तालो. The Lord will fight for you. And you only need to be still. Be still. Be still. Be still. God is fighting for you. The power of God is going to move in this place. You are not going to stand right where you are. If you feel God's power just touching you right now, come forward. He's going to deliver you. There's something's going to come out of you. Come on, come on, come on, come on. Come on, hallelujah, hallelujah. Zain tani tujhe where white ulelele asa. There is lot of things. Tu where is tujhe chivitache white ulelele asa. Come on, God is saying, I'm going to fight for you. I'm going to fight for you. Come on, shabarabalaki, raso toromo shekalabala, resekereba. Hallelujah, 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 hallelujah. Sister, come in the front. You come in the front, sister. Come, you come. Sister Flora, not the baby, not the baby. Le shekelebe ha. Oh, roho sotorobo shamaterebe. Hallelujah. Come, Sasha, come in the front. Oh, today is your day. Hallelujah. I told this. Hallelujah. I told this. Somian Gurun Allah. Hallelujah. देवान आपल्या उतर तुझ्या जीवितान पाठवला आणि जे कितें देव उलयता तुझ्या जीवितान तेच जातले. हालेलुया, हालेलुया. आणि सैतान ये देवाचे उतर चोरूंक आयला पूण तेका चोरूंक सक्सेसफुल तो जावचो ना. जरी तर आमचे तोंड आमी बंद करीत असल्या टायमार आणि फकत देवाचे उतर उलयत जाल्यार तेन्ना की तुका जोड मेवतले. Come on, let's just pray in the spirit this moment. Hallelujah. Rashamalo homoto, rasikete berene shamata. Lay before the Lord. Lay before the Lord. देवाच्या संकारिक दोर सगळे. Lay before the Lord. ताणे कितें म्हटला तुझे विरोध? ताणे कितें तुझे वयर ब्लेम घातलेले आसा? कसली बोगलाट तुझे घातलेली आसा? कितें तुझे वयर ताणे उलयला? तुझे विरोध कोण कितें म्हणटा? Eyes देवाच्या संकारिक दोर. Leave it in the presence of God. He's going to defend you. Shabaroho sotorobo shamatereke. Rasikete barahia. Lesho toromo shamalehe. Lekatara baha sekerebe. Hallelujah. 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 The Lord says you are healed. You are healed. You are healed. You are healed. You're healed. You're healed. You're healed. He sent His word and healed you and delivered you from all your destructions. देवान आपले उतर धाडून तुझो जीव सारवार केलो. देवान आपले उतर पाठवून तुझो जीव सारवार केलो. मरणाचे खाटीलो तुका उठयलो. Yes, 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 yes. They that know their God shall do great exploits. जी आपल्या देवाक ओळखतात ती व्हड कार्य करतली. They that know their God, जी त्या देवाची ओळखतात ती व्हड कार्य करतली. Hallelujah. Lift up the keys, brother. Shabala haro kasira katara bashebere resete rebese. Hallelujah. Lord, you are my defender. You are my defender. You fight my battles for me, God. You fight my battles for me, Lord. You are my defender. Oh,
ओ तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। ओ तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। बहने दे आशीषों को आज, फिर से नया कर दे। खोने दे खुद में मुझे, दूधों के शुद्ध कर ले। सुमन का क्या प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। और तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना
to share a secret with you. Every time the devil comes to trouble you, the mistake we have done is we have tried to fight with the devil. Jenna soitanamka sotapa keda. Titsu kami kela, ame soitanashi zuzong kela. The secret is what Hezekiah did. He went into the presence of God. Have you ever seen Moses fighting with the devil? What did Moses do? He went in the presence of God. तो देवाच्या आचीपणान केलं. What did Hezekiah do? He went into the presence of God. तू देवाच्या प्रेझेन्सात जेन्ना येता, तू ताच्या आचीपणान सगळें समर्पित करता. तुजे वयर देवाची आशीर्वाद इतली येता, देवाचो स्वाद इतलो येता, देवाची पदवी इतली येता, तुका झुजपाची गरज पडची ना. आज पडवे वेतेले तुजे बद्दल झुजूंक. It's the presence of God that makes a difference. That's why it says Apostle Peter, when he walked, जेन्ना पेद्रू चलतालो, ताची सावळी पडटाली पिडीत लोकांचेर आनी ती बरी जाताली. हे न्हू की पेद्रूचे भितर पेद्रू कितें खास आसलो, तो तुजे भाशेन म्हजे भाशेन आसलो, पूण तो दोर एका दिसा देवाच्या आजीपणान जियेतालो देखून देवाच्या आजीपण ताचे वयर आसलें एक सावळे समान, एक सावळे भाशेन. सो जेन्ना तो चलतालो, जेजू ताचे बरोबर चलतालो आनी जेजू चलता देखून मनशाक बेगोणी मेळटाली. तूं जाणा, तूं जेन्ना रितीराक येता, सिस्टरीन ओ ब्रदरान ओ पास्टरान ओ प्रॉफिटान तुजेर हात दवरपाची गरज ना. जरी तूं त्या जाग्याचेर देवाचें आजीपण आसा, तुका बेगोणी मेवता. God Jesus touches you. Hallelujah. आपशीच देवाचार पळोवन मेळटलें. आपशीच तुजे भितर ट्यूमर आसा, सिस्ट आसा, आपशीच वयतलें. कित्याक देवाच्या आजीपणान तुजे भितर कितेंच उरपाक जायना. The secret is the presence of God. That is why in every service we ask the Holy Spirit to take over. पवित्र आत्म्या यो आनी कब्जो कर आमच्या जिविताचेर. कित्याक तुजे विरेंत आमी कांयच करूंक जायना. जर तर आमी हांगा येवन फकत आमकां जाय तें उलयतले जाल्यार तुका म्हाका कांय फायदो जायना. पूण जेन्ना पवित्र आत्म्याचें आजीपण येता, तेन्ना की बांदपास तुट्टा, तेन्ना की पिडा वयता, तेन्ना की सैतानाची चिंतनां, वायट चिंतनां येतात, ती पळोवन येतात. इट इज ऑल अबाउट द प्रेझन्स ऑफ गॉड. सीक हिम while he may found. तो लागीं आसतनाच ताका सोद. एक दीस येतलो, मनीस सोदतले देवाक आनी देव ताका मेळचो ना. आतां हो वेळ जावन आसा. दिस इज द टायम. आनी तुमी ब्लेस्ड जावन आसा की तूं देवाक सोदूंक आयला. हालेलुया. कितेंय तुजो प्रश्न जावं ते पयशांचो प्रश्न, जावं ते तुज्या घराब्याचो कितेंय तुजो प्रश्न जावं, तुज्या देवाच्या आजीपणान दवर. कांय करपाची गरज ना. अमक्यो वाटी पेटूंक जाय, अमक्यो नंबर्स 100 कॅन्डल्स 200 कॅन्डल्स, अमक्या सिट्युएशनाक अमकें करूंक जाय, अमकें दिवंक जाय. ना 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 ना, कांय करूं नाका. तूं देवाच्या आजीपणान वच आनी तुजें काळीज उक्तालें कर ताका. तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है. तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा. और तेरे सामने झुकता
हालेलुया, हालेलुया. आज देवान आपले उतर पाठवला तुझ्या काळजात. देवान आपले उतर धाडलं तुझ्या जीवितात. हे उतर जिखून घे माझ्या भावा, जिखून घे माझ्या भयणी. हे उतर तुझ्या काळजात आणि मनात मोडा येऊ दे. Let the roots come deep. भितर वचून इमुडा आणि फळां तुझ्या जीवितांतल्यान दिसती पडोनी. Let there be fruit in your life. आज तुका जेजू शिकयता दुश्मनाच्या संकारीक हो घेराव, पण देवा संकारीक सगळे सांग. तुझ्या देवाक सांग, तुझो देव तुझ्या बद्दल झुजतलो. God will fight for you. Don't worry. Already देवाचे उतर तुझ्या बद्दल काम करता. Already तुका दिसना ते वस्तू already घडोन येतात. Already तुझ्या पासून सगळे देवान तयार केलेले आसा. हालेलुया. देवाचे उतर आसा तुझ्या जीविताची की तुका देव बरो फुडार दवरलेलो आसा. The Lord says, I know the plans that I have for you, plans to prosper you, to do good to you and not to harm you, not to do evil to you. तुका वाईट करूंक न्हय, तुजो नाश करूंक न्हय, पण माझो प्लान तुझ्या जीविताचे बरो आसा. हे उतर देवाचे आनी तुझ्या जीविताक बरें तेच करून हाडटलो. वय सैतानान वाईट केलें, पण ते सगळे वाईट तुझ्या बऱ्या करून हाडटलो. तुझ्या भुरग्यांच्या बऱ्या करून हाडटलो तुजो देव. He will work all things together for your good. Hallelujah. Hallelujah. सगळे वस्तू बऱ्या करून हाडटलो तुजो देव तुझ्या जीविताक. Hallelujah. Lord my God, बाबा आर्गां दिता तुका ह्या तुझ्या उतरा खातीर दुनिया की आमचे आत्मीक दोळे तूं उक्ते करता. कशें आमी जियोंक जाय सोनिया, कशें आमी ह्या संवसारांत झुजोंक जाय, केचे वयर आमी झुजोंक जाय, हें सगळें तूं आमकां शिकयता. म्हूण दुनिया देवा आर्गां तुका दिता आयज बाबा. Hallelujah. ह्या तुझ्या भुरग्यांक आयज तुवें शिकयला आनी हांव जाणा. I know it, that in my spirit I know it. Many of you have received this word. Many of you, God is going to show you to discipline your tongue, not to speak nonsense out of your mouth, but to speak the word out of your mouth. Hallelujah. I bless you today in the mighty name of Jesus. Sor Padvidar देवाचा आशीर्वाद दर एकल्याचेर आसूं. स्वर्गीच्या बापाचो मोग तुझ्या काळजांनी येवंक, जेजू ख्रिस्ताची कृपा तुझ्या सांगाता आसूं आनी पवित्र आत्म्याची संगती तुझ्या सांगाता सदांकाळ आसूं जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Oh, praise the Lord, praise the Lord. You know, sometimes silence is power. Yeah, you will experience this power now. Amen. Hallelujah. We take up the offerings for God's house. I will pray for the baby afterwards. You can come and pray for the baby. So this is Ruth. Ruth Naudonia. So we asked her Naudonia. Yes, I just oh, she's smiling. So cute. So sweet. Yes. Oh, Jesus. Cover us in the precious blood of Jesus. Holy presence. तुझ्या आशीर्वादातून हे बोल या भुरग्याक, सगळ्या वाईटातल्या भुरग्याक राख आनी सांबाळ जेजू. पूर्वजांचे कितें श्राप ह्या भुरग्याचेर लागू जावचे ना. नैमोनिया आवय बापाचेर तुवें तुजो आशीर्वाद ताचेर. हे आवयक जेजू तूं जाणवाय आनी बुद्धी दी. ह्या भुरग्याच्या डॅडीकूय ब्लेस कर. भुरग्याचें जीवन सदांकाळ ब्लेस्ड आसूं न्ही जेजूच्या नांवान. Amen. Smiling. Smile, smile. You got that smile? It's a beautiful smile. Smile with them. Testimony to it. When shall we give the testimony? Next time. Yes, God. Please sit. She wants to tell something. Testimony I say that.
सांगता गोवायक आयज सांगता नेक्स्ट टाइम सांगता ती सगळी आसतली तेन्ना सांग ना. Shall we pray? Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I thank you for everyone who has given. Dunya देवा तुझ्या राजाक जी वंगतात तांच्या जिवितांत दुनिया तू दाखोवन दितलो की कितेंच तांकां उणें जावचें ना. आपल्या कामाचे दावो वांटो दान ऑफरिंग ताणें लागला तुझ्या घराक तुझे हे मिनिस्ट्रीची दुनिया हे बोरे जमनीन हे बी पडला म्हणून दुनिया हे बी तू वाडय तांच्या जिवितान आनी भरपूर पीक तांकां मेळोवंक तांच्या जिवितान कितेंच तांकां उणें जावं नये जेजूच्या नांवान. Amen. Amen. God bless you all. God bless you. Okay, again I'm announcing. नोव्हेंबराचे 10 तारखेर म्हापसा एक सर्विस आसतली नोव्हेंबराचे 10 तारखेर. ओके, सो नेक्स्ट संडे प्लीज तुम्ही यात. सर नोव्हेंबराचे 10 तारखेर कित्याक हांव आतांच अनाउन्स करता कित्याक त्या दिसा एकूच सर्विस आसतली म्हापसा. ओके, कित्याक 21 years 21 वर्साची मिनिस्ट्री त्या दिसा आमी सेलिब्रेट करतली म्हापसा. ओके, सो जी कोण येवंक सोदतात ते सायडीन ट्रॅव्हल करूंक सोदता मडगांव सान जाल्यार तुमी तुमची नांवां हांव स्पेसिफिकली सांगता तुमी तुमची नांवां फाटल्यान फ्रेंड्स ब्रदराक दियात आनी तुमकां एक ट्रान्सपोर्ट अरेंज आमी करतली हिंगासान थिंगा येवपाक. आमची सर्वीस थिंगासर 10 वरांचेर स्टार्ट जाता. ओके, सो हांगासर एक ट्रान्सपोर्ट कसलो तरी बस ओ टेम्पो ट्रॅव्हलर कितें तरी अरेंजमेंट जातलो. जोरी तर तुमी येवंक सोदता जाल्यार तुमची नांवां दिया तेन्ना की आमी ट्रान्सपोर्ट अरेंज करता तुमकां. ओके, ऑलरायट. सो नेक्स्ट संडे सर्वीस आसा हे सांगचें पडटा. नेक्स्ट संडे सर्वीस आसा, सो प्लीज कम नेक्स्ट संडे मेवची आमी. ओके, ऑलरायट. गॉड ब्लेस यू.